5. Deva muka ruborauja amchi modlia favogona favonasta fukya mogan deva namka ekta elia favonasta fukya mogan devanam kaita heliam tache utor kanar podo salyar shivo kodu zuro kasham ka jivin kochak aiste uam toloi tolo Kasham ka chifi kochak as deu am toloi tolo. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बामणिंदो आज मुंगळार बायग्योन आंतोनीक भेटयलोलो दीस ताकाच मान दिवंक आनी ताचे फुड्यांत आमच्यो गरजो घालूंक आमी हांगा मोगान आयल्या भोगतीन आयल्या तरी आमचें दिनवासतेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार ह्या बलिदानाचो फोड आमकां मेवतलो जाल्यार आमचें पातळ गुडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच अंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somya kaklut kor, somya kaklut kor, kaklut kor. Krishna kaklut kor, Krishna kaklut kor, kaklut kor. Somya kaklut kor, somya kaklut kor, kaklut kor. प्रार्थुया. आपलो जोल्मांचो दीस समोरून तुल्या जेफरसन लोबो हाचे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया हें ते साव ताचे पासत. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा तुवें लिशबोवाच्या बागयोंत आंतोनीक कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक सांपडलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी
तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनां आमेन. मिकायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हीण. ती एकसुरी रावता एका रानान आनी सोभोवती आसात मैदानां. पुर्वींच्या दिसांनी ती कोत्ताली तशें आतांय तिका बाशाणान आनी गिलियादान चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो बायस चल्लाय तेन्ना तुवें केलांय तशें आतांय आमकां विजमितां पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनीक खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बोगशिताय. पोटांत राग दवरिनाय पूण दया करपान संतोसताय. आनीक एकदां आमची दया कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळां मोस्तून तांची पूड कर. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे खरी उडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सुपूत दिलोय ताचे पोरमोणे जाकोबाक तुजें विस्वाशीपण कळीत कर आनी आब्रामाक तुजी काकलूत दाखय. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. म्हणुया तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा. तुजी कणवाळायची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून पोत्तून हाडली. तुजे पोरजेचे गुन्यांव तुवें बोगशिले. तिची सगळीं पातकां लिपोवन नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळटालोय तो थोंड जालोय. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारोका नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागा बरीत आसतलोय सदांकाळ. पिणकेचे पिणकेन तापोनूच रावतलोय. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत कोचचो नाय दुनिया. तुजे पोरजेक आनीक तुजे सवें संतोश दिवचो नाय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy. स्वामी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे ठांय येतल्या. सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया.
जेजू लोकांकडे उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोरली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हळें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणां कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हळें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावां भयणीनो, जेजू आपले भौशीक म्हयन्यारपण पुरगोट कोत्ता आसतना तो आपल्या गोरच्यांक तितलो मेळो नासलो, कित्याक गोरच्यांशी तो रावो नासलो. तोच म्हणटा, म्हाका रावंक सुवात ना, तकली लावंक एक तरी सुवात ना. पूण तो घोडी आपल्या 12 सांगाता रावतालो, तांच्या घरा केन्ना केन्नाय लाजारासागेर वेतालो. पूण ताचींच घरचीं ताका सोदतालीं, ताचे लागीं उलोवंक सोदतालीं, चाली बोली करूंक सोदतालीं. पूण तो ताका सोंपेपणी मेळो नासलो, कित्याक देवाच्या राज्याची खबर पुरगोटूंक तो वेतालो. आनी ताका देवाचें राज पयलें येतालें, पयलें देवाचें राज, पयली देवाची कुशी, पयलें देवाचें उतर, आनी मागीर घरचीं आनी मागीर इश्टां मित्रां. हें ताच्या जिविताचें धोरण जालें. आनी देखून जेन्ना ताची रोगताची आवय बापूय, आवय आनी भावणां, ताका ग्रीक भाशेन आदेल्फोस म्हणटात. आदेल्फोस म्हणटात तीं काजन्स, बापूल भाव, बापूल भयण. नीज ताची भावां, कित्याक तो एकलोच. हें जायते फावट आमचे बिलिवर आहा ते कितेंय तुमकां सांगतात. जेजूक आनीक भाव आसलेले, जेजूक आनीक भयण्यो आसल्यो, त्यो मारयेच्या भयणीचीं भुरगीं, सालोमियाचीं भुरगीं तीं पेडणे लोक भाव भयणूच म्हणटात आपल्या तिथिवाच्या भुरग्यांक. हांवूच तो टाकलो एक दिसा, रे तुमी दोगूच जाण न्हू रे, आनी कशे भाव? ना, तिथिवाचे ते, आमी तांकां भावूच म्हणटा. ते भाशेन जे भाशेन पेडणेचो लोक म्हणटा भाव म्हूण आपल्या काजनांक, ते भाशेन तूंय आदेल्फोस म्हणल्यार काजन भाव म्हळी. हें तुमकां सरळ सांगल्यार उदीक बरें, कित्याक जेजू एकलोच. ताची भाव भयणां म्हणटा तीं ताची काजन्स, आमी पुर्तुगेज भाशेन प्रीम म्हणटा, म्हजो प्रीम. ओ बापूल भाव, बापूल भयण, हे भाशेन पाचत हांव. तीं ताची घरचीं जालीं, कित्याक आनीक जेजूक घरचीं ना, आवय आनी ही आवयची भयणीचीं भुरगीं. आनी तीं ताका मेळोंक सोदी आपलो काजन म्हणून, कित्याक आमी काजनां लागीं बरो संबंद सांबाळटा. काजन आमकां ल्हानूच आसतना बाराबोर वाडल्यात. दोगां भयणीचीं भुरगीं, माशेनाचीं आनी आवयचीं भुरगीं, आमी सदांच बाराबोर वाडल्या म्हणटूच बाराबोर एकामेकाक जाप दिवंक सोदता. असल्या मनान तीं आयिल्लीं जाप दिवंक. पूण जेजूचो जाबाप आठवोच जालो. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव भयणां? आनी हांगासरूय हे बिलिवर्स आहात ते तुमकां कितें कितें सांगतात ते म्हणटा, पयलाय जेजू आपल्या आवयक कुशीन उडयता, तिका तिचो द्वेस करता, तिका नाकारता. कोण म्हजी आवय अशें म्हणटा. आनी ते पासत तुमी आंकवार मेरेक जाय तो मान दितात, तिका तो मान फावो न्हू. जेजूनूच तिका दिवंक ना.
हें हांगासरलें म्हणटात. ओ जेजून तिका कुर्सार तावन वस्तोरी म्हटली, ती वस्तोरी आवय म्हूण तो तिका मान दिना जाल्यार म्हणपाचो आवय ओ माय म्हणपाचो. तें बायगून जिवांव जेजूच्या तोंडांत ती उतरां घालता वस्तोरी, कित्याक पयले वस्तोरेन एवेन पातो घाडलें रुखाच्या मुळांक. आतां हो दुसरो रूख आहा कुरीस, त्या कुर्सार आदांव नवो उमकोळटा आनी एव नवी आसा थंय. ह्या मनान धरून जिवांव तिका वस्तोरी म्हणटा. आनी वस्तोरी उतर बायगेवन जिवांवाचें पयलें न्हय, बायगेवन पावलूचें पयलें. गालासेकारांक बरोवन म्हणटा देवान वेळ पावलो म्हणटूच आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो, तो एके वस्तोरी उदेशी जल्मलो. बायगेवन पावलू पयलें बरयता, जुवांव मागीर बरयतलो. म्हणजे आंकवार मरेक वस्तोरी म्हणल्या कित्याक ती कुरपा हाडटली वस्तोरी. पयले वस्तोरेन पाप हाडलें, हे वस्तोरेन कुरपा हाडल्या. आनी ते पासत वस्तोरी म्हणटा आसतना सोडवणीचो इतिहास आमच्या दोळ्या मुखार येवंक जाय. पयले वस्तोरेन निसणटण हाडलें, दुसरे वस्तोरेन सोडवणार हाडलो. आनी ही वस्तोरी मानाची वस्तोरी. आनी जेजू तिका मान दिवंक सोदता, तो तिका कुशीन काडिना अशें म्हणून तो तिका कुशीन तिणें कितें केलां तें दाखोवंक सोदता. ही वस्तोरी तर व्हडली म्हजी आवय न्हय, कित्याक ती म्हजी आवय जाल्या म्हूण तिच्या कुसवांत हांव जल्मलां अशें न्हय. ती व्हडली कित्याक तिणें पयलें बापाचें उतर मानून घेतलें. हांव तें बापाचें उतर, हे बापाचें उतर ताणें मानून घेतलें आनी बापाची कुशी पाडली. तुका विंचून काडल्या देवाच्या पुताची ओय हांव तयार आसां. बापाचें उतर आनी बापाची कुशी पाडली देखून ती सुभागी. बायगोंत आगुस्तीन बरे भशेन घालता ते, जायते फावटी हांव सांगता ते. बायगोंत आगुस्तीन म्हणटा आंकवार मरेन जेजूक आपल्या कुसव्यान सोंबोवच्या आदीं ओ जेजू तिच्या काळजांत रिगलो आनी काळजांतलो जेजू कुसव्यान देंवलो. काय बरी उतरां. तिका मान, कित्याक पयलो जेजूक तिणें काळजांत घेतलो, देवाचें उतर काळजांत घेतलें, तें नियाळलें, ध्यानी मनीन ताचेर नियाळ केलो आनी मागीर कुसव्यान. ते पासत म्हजी आवय ती जाल्या म्हूण सुभागी न्हय, ती सुभागी कित्याक तिणें बापाची कुशी केली, बापाचें उतर पयलें आपणायलें. हाका लागून जेजू अशें म्हणटा. म्हणजे म्हजी घरचीं कोण जी देवाच्या राजाची उतरां पाळटात ती म्हजी घरचीं, रोगताची न्हय. नवें रोगत, आनी हें रोगत कसलें? कुर्सार वारोयलोलें रोगत. ह्या कुर्सार वायलोल्या रोगता उदेशी आमी सगलीं ताची भाव भयणां जाल्यात. हें रोगत आमकां सगल्यांक बापाचीं भुरगीं कोत्ता. ह्या रोगताचो बांदपास सुद्दां दाखोवंक सोदता. म्हणजे आपूण वारोयतलो फुडाराक रोगत. हे रोगतान जल्मल्लीं तुमी सगलीं म्हजीं भाव भयणां. आनी कित्याक? कित्याक तुमी देवाची खुशी कोत्तात, तुमी देवाचें उतर मानून घेतात. हेंच बायगेवंत आंतोनीन आपल्या जिवितांत केलें. ताका देवाचें उतर पयलें आसलें. देवाच्या उतराचेर नियाळ एकदम बरो तो कोत्तालो. तितलेंच न्हय, देवाचें उतर वापरून जायत्या जाणांक मेलोल्यांक जिवींक कोत्तालो, पिडेवंतांक बरीं कोत्तालो, अनीत आसा थंय आपलें तोंड घालून नीत कोत्तालो. हांवें 2 चित्रां बायगोंत आंतोनीचीं तयार करूंक लायल्यात. तुमी हांगासर साकिस्तीच्या फुडल्यान चित्रां पळयता तीं आदीं कोणें चितारलेलीं तीं सगलीं आमी हांगा तुयशीं पडलेलीं तीं एक कडेन घातल्यात. आनी तुय आनीक 2 हांव घालूंक सोदतां. जेन्ना हांव पादवा गेलो थंयसर तीं हांवें पळयलीं. एक म्हणल्यार एक घोव आपले बायलेक एके भाशेन तेचेर गाराणें घालता आनी म्हणटा हो पूत जो जल्मला तो म्हजो न्हय, तो आनीक कोणाचो, तुज्या मोगयाचो. ती बायल सारकीच वयर सकयल जाता. बायगेवन आंतोनीक आपोवंक धाडटा आनी हो दादलो तिका म्हणटा ही
ओ पूत म्हजो न्हय, इणें पोर्दुवार केला आनी ओ पूत आनी कोणाचो. आनी बायगून तातून थंय उबो रावन बायगून तातून म्हणलें, हांव ह्या भुरग्याक आज्ञा दितां. हो भुरगो उलयतलो आतां आनी भुरग्याक आज्ञा दिली, उलय आनी तुजो बापूय कोण तो सांग. आनी ह्या भुरग्यान निकतो जल्मल्लो भुरगो ताणें म्हटलें, ओ म्हजो बापूय. हें चीत हांव थंय घालूंक सोदतां. दुसरें एक चीत, आनीक एकलो दादलो आपले बायलेक दुबावता, म्हणजे ती म्हाका सोडून दुसऱ्या फाटल्यान गेल्या, दुबावतो. आनी ह्या दुबावान तो तिचो खूण करता, जिवेशी मारता. लोक बायगोन हातून आपोवंक धाडटा, बायगोन हातून येता, तिका जिवी कोत्ता. आनी त्या दादल्याक सांगता, दुबाव नाकाय, तुजी बायल विस्वाशी बायल, ती कोणा फुड्यांत वचूंक ना, ती तुजीच बायल, हें केन्नाच घडोवंक जायना. हो दादलो मागीर पांयां पडून बायगोन तातूनीक नमस्कार कोता आनी म्हणटा, हांव चुकलो, म्हजे दुबाव तुजे मुखार घालता आनी म्हजे दुबाव काडटा. ही म्हजी बायल विस्वाशी बायल. हेंवूय एक चित्र हांव तयार करूंक केलां, येवपाचें आजून जावंक ना. दाखोवपाक देवाच्या उतराची पदवी बायगोन तातूनीच्या जिवितांत. बायगोन तातून देवाचें उतर वापरून ह्यो मिलाग्री कोत्तालो. ते पासत बायगोन तातूनीक आमच्यान म्हणूं येता, देवाची खुशी कोत्तलो हातून. कित्याक तो आपणाक जाय ते सुवातेर मिस्योनार वचून भोंवतालो. देवान ताची आज्ञा गुंवडायली आनी जो तो वचूंक सोदतालो तुंय ताका धाडूंक ना, दुसरे कडेन धाडलो आनी ताणें देवाची खुशी म्हूण मानून घेतली आपल्या जिवितांत. आनी देवाची उजवण तशी आसतली. तो थंय गेल्लो जाल्यार, कित्याक मारतीर मोत्तात, आपूण वचून मोत्तलो अशें तो म्हणून गेलो, पूण देवाची येवजण नासली. देवान ताका दुयेंत केलो, तो पिडेंत पडलो, पोत्तून आयलो आनी दुसरे कडेन ताका धाडलो. आनी देखूनच आमकां तो एक आस्कारी कसो मेवला. न्हू जाल्यार थंय गेल्लो जाल्यार तो मारतीर मरपाचो आनी ताचें जिवीत आमकां केन्नाच आयकूंक मेवपाचें न्हू. कशे भशेन देवाच्या उतराक तो मान दितालो. आनी जेन्ना लोक देवाचें उतर आयकूंक सोदिनासलो, सुकण्यांक आनीक निस्त्याक तो वचोन परगट कोत्तालो. हे ते देवाच्या उतराक ताणें आपल्या जिविताचो माज केलो बायगोन तातून. आमी तर हांगा आयले, हांव बायगोन तातूनीची मजत मागूंक तोच आमकां सांगता. जेजू सांगता तींच उतरां, तुमी म्हजी आवय, तुमी म्हजे भाव आनी म्हजी भयणी, कित्याक तुमी देवाच्या उतराच्या नात्यान म्हजीं भाव भयणां जातात. आनी देवाचें उतर तुमी पाडशात जाल्यार, ताची खुशी करशात जाल्यार तुमी म्हजी भाव, तुमी म्हजी भयणां. आनी तुमी कितेंय मागात हांव तें तुमकां दितलो. हें आस्वासन तो जेजू आमकां दिता, जो आनी थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार देंवतलो. तुयतान आमच्या काळजांत, आमच्या ओतम्यांत, आमचे कुडींत रिगतलो आनी देवाचें उतर आयकूंक, ताच्या प्रमाणें चलूंक आमकां आर्दार दितलो. हेंच देणें आमकां सगल्यांक ह्या मिसा बलिदानान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां ह्या वेळार देवा मुखार बायगोन आंतोनीचे मजतीन उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या कोणवालायेचो अनुभव घेवन आपले पोरजेक तेच कोणवालयांतल्यान मार्गदर्शन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्म परगटणेन आपलो सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा.
आमी सगल्यांनी मोगाची आज्ञा समजून कसलीच अंतर करिनासतना मनीसपणाच्या नात्यान दुसऱ्यां तांय दया दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणे ऐकून घे बापा. आयज भागिवंत आंतोनीचो दीस मनयतना आनी आमची इंतेसांवां ताचे मुखार दवरतना ह्या मिसा बलिदानांत आपलें इंतेसांव भेटयतल्या जेफरसन लोबो हाचे खातीर जो आपलो वाडदीस मनयता ताका सबार कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी बोर म्हूण भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सुर्गींच्या बोमोगाळ बापा, तुझ्या भाग्योन आंतोनीचे मोजोतीन मांडलोली आमची ते तूं स्विकार कर. आनी आमच्या काळजा मनान जाय ती आसात ती तूं मानून घे आनी तुजी भुरगीं कशी आमी वाडोवंक आमकां आदार दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारेचे वेळार आमी गायन घेवया C14 पेज 34. देणी आमची पेटो खाट आमची कळसा तातून घालता. आमची मोना तू कोर पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो altrar हाडटा ताकाचो रोस समोर पिता. आमचे सुख दूख सोरबेटोयता मांडून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजांतलो. दाकांचो रोस बदलतलो. जेजूच रगत तो जातलो. जेजू आमकां पिवण दितलो. आमचो आत्मो तादूस जातलो. भयणीनो आनी बाबांनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदबाक सुरवेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, भाग्योन आंतोनीचो दीस मनयतना कुशेन आमी तुका हो योद्न भेटयता. ताची शिकोण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पून दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयले त्या भोगतां पासत तुज्या विचित मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटा. आपल्या औरंगाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय
आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरोन तोरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 all barazzo, sorve, spordu. Sorgani sosa, porleanto já voi pova, un sorki tu casoi soi. Sorve spora cina vieta, da casoi, un sorki tu casoi soi. बापा, खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोर मृतांक दिवन मुळी. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोर मृतांक दिवन मुळी. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर हाराचें हें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडफोनारा आमची सोडफोण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवीत आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवीत सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा सोमेस्तांच्या हांगासर आयच्या दिसाक हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिचो निर्मोळ पोती बायगेवन झुजे, बायगेवन दोर मृता, बायगेवन आंतोवन आमच्या आस्कऱ्या, बायगेवन झुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा कोतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताये पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोवन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन.
आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी सगलीं हात जोडून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. स्वामी या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोवची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची कुणां दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकुतकोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकुतकोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there are any persons of other faith present here, please do not enter into the queue to receive the body of Christ. जेजूची कूड फकत जाणें पवित्र सभेन स्नान घेतला तांकांच. दुसरी धर्मांची कोणाक हाजीर आसात ताणें मातशें फुडें येवचें न्हय जेजूची कूड घेवंक. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेताना आमी गायन घेवया. D38, page 68. Somia Jesu, आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापाक कडसून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासनांक तुझे येवजण जाले, आमचे मोदे बिराड करचे. बापा कडसून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासनांक तुझे येवजण जाले, आमचे मोदे बिराड करचे. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये. Somia Jesu आमच्या काळजांत रावूंक ये. Somia Jesu आमच्या काळजांत रावूंक ये.
मनशा सोयबान कावतो जालो चाकरा रुपान दिश्टी पडलोय आमची पातकां काण उडोयता शांती तुजी आमकां वाडटा मनशा सोयबान कावतो जालो चाकरा रुपान दिश्टी पडलो आमची पातकां काण उडोयता शांती तुजी आमकां वाडटा सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा जेजू आमचो जीव उंडो ताचे उदेशी तूं आमकां पोसताय तोच आमचो गुरू ताचे शीस तूं आमकां कोत्ताय तो शिकयता तें सगलें सोत आमचे जिणेंत आमी मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण बायगेवंत आंतोनीक भेटयल्या दिसाक आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 29,360 रुपये तुमच्या बरेपणा पासत आमी तुमकां दिन वाचता सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता नमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोन दुता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो
आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बुडतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरमोशान रावता. बाग्यो तांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. ओरचोरेंच्या बागिवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेची क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गोडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातलेले इंडाक स्वताच्या आनी उजवळाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. फादर हायसीन कुमसुंदरीन कुमसाराक बसतलो आहा, पण हांगा तरी आनी तो सगळ्या मंगळारा दीस तुवें आसतलो. पोतून आमी सांगना खंयचोय मंगळार जावं तो तुवें आसतलो. सकाळीं सांज पासून तुमच्यांनी तूं वचून हो संतानाचो संस्कार घेवं येता. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. Santa Tony Bogota Firikya Chiku Licha Tusha Gronta Kelta Baluk Jesu Raza Tusha Gronta Kelta Baluk Jesu Raza Baluk Kelta Mono Santan Kali Dibi Somaron Praton Gori Bogda Sada Toni Somaron Praton